ह्या दिसांनी आमी पळयता की गोंयान खुबसो पावस पडटा आनी जगलता खंय खंय वीज पडपाच्यो गजाली आमी आयकता. ल्हान आसतना आमकां घरा कडेन सांगताले, जेन्ना असो गडगड मारतालो आनी वीज जेन्ना अशी कडाडटाली तेन्ना आमकां घरा कडेन सांगताले की म्हातारी पीठ दळटा. आनी ह्या दिसांनी इतले जे जगलता गडगड मारता तशेंच खुबशे कडेन वीज पडपाचे इन्सिडंट्सूय जाता. जाल्यार ह्यो सगळ्या गजालीचेर जर आमी कोणा कडेन उलयतले जाल्यार आयज आमच्या वांगडा एक्सपर्ट आसा, NIOचे रिटायर्ड सायंटिस्ट तशें मेट्रोलॉजिस्ट दोतोर रमेश कुमार पै. सर वेलकम. थँक्यू. तर आतां हांवें एक गजाल सांगली सर, ल्हान आसतना आमकां एक अशें आसतालें की म्हातारी पीठ दळटा म्हणून. सो ताजो टॅक्निकल एक्चुअली फॉर्म कितें? हो जो गडगड आयकूंक येता वीज कडटा ते वी आमकां केन्नाचे प्री मॉन्सून सीजन आसा, मार्च एप्रील मे मंथ्स नाजाल्यार ऑक्टोबर नोव्हेंबर, दॅट इज अ पोस्ट मॉन्सून. हेच टायमाचेर आमकां हे थंडरस्टॉर्म्स आनी लायटनींग येता. लायटनींग फुडें कमी आसले, आतां ते इट हॅज इन्क्रीज्ड थँक्स टू ग्लोबल वॉर्मिंग ऑर क्लायमेट चेंज. एटमॉस्फियराचें मॉयश्चर वाडलें. And there is a thing called cloud physics म्हणून आसा. सगळे क्लाउड्स आमकां असले पावसूय दिना, नाल्यार थंडरस्टॉर्म्स दिना, नाल्यार लायटनींग दिना. आमकां लो लेवल क्लाउड्स आसा, आमी ताका सांगता स्ट्रॅटस नाल्यार क्युमुलस म्हणटा. आनी मागीर अल्टो मिडल लेवल क्लाउड्स आसात, आमी अल्टो क्युमुलस म्हणटा नाल्यार अल्टो स्ट्रॅटस म्हणटा. आनी हे थंडरस्टॉर्म्स नाल्यार लायटनींग जाता क्युमुलो निंबस क्लाउड आसा, वर्टिकली डेव्हलपिंग क्लाउड्स आसा. ते 15-16 किलोमिटर्स तक वता, वयर वता. तातूंत ते फ्रीजिंग लेवला वयर वता. आनी एक तातूंत हेल स्टॉर्म्स हें सगळें जाता. ऑर्डिनरी क्लाउडान तो जायना. ऑर्डिनरी क्लाउड्सान तो आमकां पावस मेळटा. असले थंडरस्टॉर्म्स नाल्यार लायटनींग मेळटा आमकां असले वर्टिकली डेव्हलपिंग क्युमुलो निंबस क्लाउड्सान तो मेळटा. तर जे आमी म्हणटाले की जे म्हातारी पीठ दळटा म्हणटा ते हे. तर दोतोर आमी आनी एक गजाल पळयता की ह्या दिसांनी पयलीं अशें आमी आयकूंक येनाशिल्लें वीज पडली खंय म्हणून हें चुकोन आयकपाक येतालें. पूण आतां ह्या दिसांनी आमी जर पळयत जाल्यार ही फाटलीं 2-3 वर्सां सुद्दां जालीं जाल्यार हो जो प्रमाण आसा ते खूब वाडला. वीज पडप जावं अशें थंडर स्टॉर्म जे जाता ते खुबशे वाडला. हेजें रिजन कितें? थंडरस्टॉर्म्स वाडपाक 2 रिजन आसा. एक आमचे होल ग्लोब वाडलाय, टेम्परेचर वाडलें, लँडाच्यो टेम्परेचर वाडले, ओशनाच्यो. आतां आमी ओशन पळयलें जाल्यार सदर्न अरेबियन सी वाडलें आनी वेस्टर्न इक्वेटोरियल इंडियन ओशन वाडलें. हे वाडलें जाल्यार कितें जाता, क्लाउड्स खूब फॉर्म जाता. मॉयश्चर इवॉपरेशन जाता. इवॉपरेशनाक लागून क्लाउड्स जाता. क्लाउड सिस्टम आनी आमकां कंडेन्सेशन न्यूक्लियर जाय. क्लाउड कंडेन्सेशन न्यूक्लियर जाय आनी मॉयश्चर टेम्परेचरान आनी एटमॉस्फियरान मॉयश्चर वाडलें. हे वाडलें जाल्यार ताचें ही होल्डिंग कॅपासिटी एटमॉस्फियर वाडलें. ताका लागून आतां आमकां इंटेन्स रेनफॉल इव्हेंट म्हणटा, IRE म्हणटा. एकूच दिसाक आमकां 10 सेंटीमीटर नाल्यार चड पावस मेळटा एकूच दिसाक. आतां खूब जालेले आसा तसले इन्स्टन्सीस. असले इंटेन्स रेनफॉल इव्हेंट मॉन्सून सिजनाक जाता. हे थंडर एंड लायटनींग आमकां प्री मॉन्सून, दॅट इज मार्च एप्रील मे नाल्यार ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर म्हणटा. पूण दोतोर आतां आमी पयले खुबशे इन्सिडंट्स पयले की वीज आहा ती लोकांचेर सुद्दां पडली. फाटीं एक इन्सिडंट जालो मिरामार, ताचेर वीज पडली. जाल्यार ह्या गजाली कडेन जे आमचे लोक आसा तेंच्यांनी प्रिकॉशन कशें घेवप की अशे इन्सिडंट्स घडपाक जायना म्हणून? ओके, दॅट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन बिकॉज when you are exposed to the nature, actually he was just going to his car only when he was actually sudden the rain came or whatever. So maybe we should not venture out in such scenarios or whatever, when we should not go out or whatever. And see, most of the houses of the buildings of the societies are supposed to have actually lightning arresters. सगळे बिल्डिंग आता जाय लायटनिंग अरेस्टर्स चडशे आमी कंपनीजान पळयताय. बट आतां बिल्डिंग नाल्यार हावसिंग सोसायटीज जाय lightning arrest because ultimately it has to be earth. Even lot of your equipments and instruments, especially the TVs or huge things, electronic appliances can actually get damaged. सो हेजे कडल्यान वाचतले जाल्यार ते कितें करचें पडटलें? जस्ट आमी पळयता जे वीज पडून खुबशे अप्लायन्सीस बीन आसा सगळें हें जाता. सो बेस्ट थिंग इज टू पुट इट ऑफ बिकॉज सी even people are supposed not to talk also through the telephone or whatever or mobile even. So we don't know which way they will be exposed or whatever. So it is what you said is very true because and it comes for a very short time येतले ताका लागून चेंज जाता. पूण हे आमी एक गजाल आयकता की खूब लोक आमकां सांगता की अशी वीज हे जाता गडगडटा तेन्ना फोनाचेर उलोवनाका म्हणून मोबायलाचेर, एस्पेशली मोबायल. पूण ती खरी गजाल काय? that is true. See, basically
when we say lightning can be within the cloud. There is a top part and the lower part of the cloud. And these clouds are, as I said, is actually huge, vertically developing. Maybe a few kilometers or maybe minimum of 500 or maybe at least a kilometer in depth, that cloud. Then only you get that. So there will be positive and negative ions, and then you will get actually, the voltage will be almost 10,000 volts or more. And because of this only, we get actually huge lightning. And since light travels faster than the sound, first you get the lightning and then only the sound comes. So that 10,000 volts or more, that gives actually the lightning. So it is very dangerous, and this one. So people should, as you said, take proper precaution. And the lightning can be between the cloud or cloud and the ground. When it comes between the cloud and the ground, takala करून चाहता था मेरा हमारा incident झाले. तिथून तर तुम्ही आणि एक सांगले की जे रेसिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स आसा जावं घरां आसा तेजे कडेन लायटनिंग रस्त्यार दवरपाचें. हय, सो ते कशें कितें करप? Okay, that I think most of this maybe any electrician or maybe those people can actually help you. Basically, it is actually to ground. See, when you keep actually बेसिकली आमच्या घरांनी असतले अर्थिंग एक आमी exactly it is same न्ही? Yeah, it is same, but then when a huge building is there, luckily we don't have such things. What happens actually in the Western countries like say US or whatever, we don't have such this one. But in India also, there are so many places such things are actually happening. Especially, I would say in Calcutta, there's a region called Kala Baishagis. Usually happens, and the thunderstorms and such things are happens. Nowadays, it is actually more in Orissa also. So Orissa, West Bengal, and such places are actually very, very, let us say, prone to such thunderstorms and lightning, where we are much better off. In fact, as you correctly mentioned, I also have not heard so far any tragic incidents like what happened this year on the lightning striking a man, that to a tourist. Very rare. I would say it's a rarest of rare. And as you correctly said, in good old days, we have not heard. Maybe we didn't have actually the knowledge or whatever to know about that. Now everything is available on the internet or whatever. So such incidents are actually very rare to hear or see. पण दोतर आता आम्ही पहिले जसे आम्ही म्हणले की पहिलीच्या परस आता वाढला थंडरस्टॉर्म जावं लायटनिंग ती वाढल्या ते इन फ्युचर आता हे अशें वाडटले तुम्ही भायल्या स्टेटींनी वाडला. एंड देर आर दोन आसा आमकां फुडें आमकां खबर नासलें. आमच्या एक आतां सी फॉर एक्झाम्पल आतां तुमी पोंडा सुगून येयले नाल्यार शिरोडा सुगून येयले आमकां खबर ना न्ही तांकां थंडर नाल्यार लायटनिंग आसा म्हणून आमकां खबरच ना. आनी त्या फिनॉमिनाच दृश्टी पडपाक ना. आत्तां आमच्या हांचे कडेन DWR म्हणून आसा, इंडिया मेटिओरोलॉजिकल डिपार्टमेंटा कडेन डॉपलर वेदर हे आसा, रडार आसा. सो तांकां कसलो कितल्या हायटाच्या क्लाउड बद्दल म्हणून खबर आसा, हे आसा सगळें तांकां खबर आसा. त्या टॅक्नॉलॉजी वाडले. फुडें आमचें तसलें टॅक्नॉलॉजी नासलें. आमचे NIOचे वयर आसलें एक सायक्लोन डिटेक्शन रडार एकूच आसलें. सो आतां टॅक्नॉलॉजी वाडले, कंप्युटर प्रोग्राम्स वाडले, नॉलेज वाडलें. सो ताका लागूनच आनी आमकां विजिबिलिटी वाडले. ताका लागून ते एक आसा. आनी दुसरें ग्लोबल वॉर्मिंग आनी क्लायमेट चेंजा लागून थंडरस्टॉर्म्स वाडटले तातूंत नो डावट. बिकॉज थिंग्स एंड क्लाउड एज आय सेड मोर मॉइश्चर इज अवेलेबल इन द एटमॉस्फियर, एस्पेशली इन द ट्रॉपोस्फियर. ताका मेळटा ते क्लाउड फॉर्म जावपाक आनी वर्टिकली डेवलप जावपाक दोनीचे चान्सेस आसा. ताका लागूनच हे पडटले. फाटीं तर आमी आनी एक इन्सिडंट पळयलो की फोंडा सायडीक एक ट्रान्सफॉर्मर आशिल्लो तेजेर वीज पडली. खुबशे कडेन आमी पळयता वीज पडटा सो हे जे इलेक्ट्रिकल जे पोल्स आसता ते ओडून घेताले. सो तेजे खातीर कितें तरी प्रिकॉशन्स अशें आसता काय? या आय थिंक गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट should be a bit cautious. Especially during this one, because now everywhere they are doing the underground cabling karta. Takka lagta hai bari asa. Now when you are exposed, as you said about the electric poles or whatever, that will be having actually a tough time. But now I think things are improving. If everything is taken underground, there should not be any problem or whatever. ओके दोतर तुम्ही खूपशी अशी इम्पॉर्टंटशी माहिती दिली आमकां की लोकांक एक्चुअली खबर आसूंक जाय. कारण जशें आतां वाडला सद्या गोंयांत वाडलेलो आसा आनी विजिबिलिटी जाले. फुडें आमकां आसतलें आमकां खबर ना. आमकां कितें जाता म्हणून आमकां खबर ना न्ही. आतां चोय शिरोडा ऑर रिमोट प्लेसीस आतां कुणकोळीन जाले नाल्यार काणकोणा जाले कोणाक खबर आसा. अनलस इट इज कमिंग टू द लायट ऑफ अ कॉमन मॅन ऑर अ सायंटिस्ट आमकां वी कॅनॉट एक्सप्लेन नो दॅट फिनॉमिना. आनी ताका एक्सप्लेन करपाक आतां आमी सांगलें डॉपलर वेदर रडार आसा तर आमकां 300-400 किलोमिटर्स रेडियस आसलें सगळें मेळटलें तांकां. क्लाउड्स मेळटले, क्लाउड पॅटर्न मेळटले, वर्टिकली आसा, खूब इन्फॉर्मेशन आसता आमचे कडेन. एंड IMD should be able to give a good observation and good forecast, especially in the local area and
प्रिडिक्ट. तितून तर आमी पयलीं पळयताले की IMDचेर लोक तितको पयलीं विश्वास करनाशिल्ले, म्हणटाले की आयज पावस पडटा म्हणल्यार ते दीस पावस पडनाशिल्लो. ताका लागून हांव सांगता सगळ्या आमच्या घराच्या फुडें कितले पावस पडटा म्हणून. पावस तशी एक प्रॉब्लेम जाता की पावस एक डिस्क्रीट पॅरामीटर आसा. आतां आमच्या प्रुडंट मिडियाच्या ऑफिसार पावस पडटाले तांकां दुसरे अल्टिनो पावस आसूना. हांव एक एक्झाम्पल सांगता. आनी आमी सांता क्रूज म्हण आसा मुंबय, थंय एक दिसाक 95 सेंटीमिटर्स पावस पडलो. थंयसून 15-20 किलोमिटर्स एवे आसा कोळाबा म्हणून एक ऑब्झर्वेटरी आसा. ते हांकां पडले 100 or 95 सेंटीमिटर्स पावस पडले. कोळाबाच ओन्ली 7 सेंटीमिटर्स. हे डिस्क्रीट आसा. हांकां पावस पडटले आमकां दोनापावला पावस मेळना. ताका लागून सांगता द क्लाउड फिजिक्स इज डिफरंट, द थिंग्स आर डिफरंट. एक डिस्क्रीट येतात. आमच्या SST एअर टेम्परेचर तशी न्ही. पावस एकूच थंय पडटा. हांकां सँटिनस पावस पडटा जाल्यार अल्टिनो तशी आसूना, दोनापावला दुसरे आसतले, पोंडा दुसरे आसतले, म्हापसा दुसरे आसतले. सो दिस रेनफॉल इज हायली वेरिएबल अँड हायली लोकलायज्ड. तर खुबशी म्हायती तुमी दिली आमकां, जी म्हत्वाची इम्पॉर्टंट म्हाका दिसता अशी म्हायती तुमचे कडल्यान आमकां मेळ्ळ्या. तर आमचे जे दर्शक तुमकां सद्या पळयता तांकां तुमी एक तुमचे कडल्यान कितें मॅसेज दिवंक सोदतले, कारण जेन्ना अशें सिच्युएशन सद्या जाता गोंयान, एक इन्सिडंटूय आमी तुमकां सांगलो जो I would say most of the governments and people should be weather-wise, and IMD is doing a good job. NIO is also doing a good job. So I would strongly suggest karta IMDच्या forecast take it very seriously. Okay, and you cannot get actually forecast for each individual houses, but it is for a larger area and Goa as such. And if you are watching the TV, you can see there is so much of rainfall happening over Kerala. Itle paus polo last few days, and once the monsoon comes, we don't know what will happen. In fact, last year we had actually one of the most active season in the month of July in Goa. July 2023 we had the most active monsoon asle, आणि आमकां August पावसूच ना आसलो. Okay, thank you. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.